गोंयकारांनी आमकां काल एक बक्षीस दिला सरकारान, भाजपाच्या सरकारान आमकां एक बक्षीस दिला आनी तें बक्षीस म्हणल्यार कितें जाणां, चार्जशीट फायल केली आमचेर, चार्जशीट फायल केल्ली आसा। काल ब्रेकिंग आयलें प्रुडंटाचेर रातचे खंय तरी 8:39 I started getting calls and many people started forwarding. Nishu DaCosta was the first one who said, Pratima, you've seen काय म्हणून. I'm like, Baba, what happened? Finger thing. St. Francis Xavierचे protest केले आख्या गोंयकारांनी across the globe. People know we were forced to come on the streets. We were forced to come on the streets and the matter took place in October. I guess, I don't know whether to, I'm not shocked by this behavior of BJP Sarkar, but it saddens me. म्हणजे दुखला, खरें दुखला आनी कित्याक दुखला तें सांगतलें। तुमी सान फ्रांसीस झेवियराचे रेलिक्स भायर काडिल्ले, लोक सगळो लाखांनी लोक आयलो गोंयांत। काल वेनेरेशन काल काबार जाला 5 तारखेर, काबार जाता म्हणल्यार सगळें क्लोजिंग सेरेमनी जाली, सान फ्रांसीस झेवियराक आपल्या सुवातेर व्हरून दवरलो, कॉल्ड ऑफ जाता ते आसा। सरकार इतले बेगीन रावल्ली, सांजचे म्हणल्यार आमचे चार्जशीट जाले। चार्जशीटात कोण आसा, मेशू आसा, हांव आसा, साबियो कुतिनो आसा, मिकी पाशेको आसा आनी पळय ही आसा। अरे वायट दिसता म्हणल्यार हू हॅड फोस्टर्स द पर्सन हू कमिटेड क्रायम, हू मेड डेरोगेटरी स्टेटमेंट अगेन्स्ट आवर पेट्रन लिव्हिंग सेंट दॅट इज सेंट फ्रांसीस झेवियर आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर, आनी तो हॅबिच्युअल ऑफेंडर म्हणून एक पाटी 2 पाटी तो करीत आशिल्लो म्हणून आनी एक्सपोजिशन इयर म्हणून म्हाका खंय तरी सटकले आनी हांवें म्हणलें चल कॉल दिवया म्हणून, कित्याक हे सगळे आपापले कॉन्स्टिट्युएन्सी वचून सगळे पुलीस स्टेशनात दिले म्हणून। अरे वी केम, आय गेव अ कॉल, पीपल केम, नो डाउट पीपल केम। पुलीस हांवें म्हणलें सावथ सुप्रिटेंडंट जी आसा SP सावथाची सुनीता सावंता कडेन या, संतोष देसाय कडेन या, आनी हांवें उलो मारिल्लो, सगळे कोणाक हांवें पर्सनल मेसेज धाडूं ना काय ना, उलो मारिल्लो थ्रू सोशल मिडिया। आयले लोक, आयले हजारांनी लोक आयले, 850-900 सिग्नेचर आमी दिले, आमी 4 आयल्ले टील 10 o'clock नथींग वॉज दिल्ली। आनी तुमी विटनस आसा 4 ते 10 आमकां रस्त्यार लोकांक कोणे दवरिल्ले, ह्याच पुलिसांनी न्ही, ज्युरिडिक्शन तो खंयच्याय पुलीस स्टेशना साकून FIR करपा जाता, खंय धाडपा जाता। आफ्टर सीइंग आ प्रेशर लोक आयकना, रस्त्यार बसला म्हणून, देन मागीर सुनीता बायन खंय तरी धाडलें, तरी पासून 4 दीस हांकां तो मेळना आशिल्लो। I took a call, I said like okay let's close it at 10 o'clock, त्रास नाका म्हणून, कोणाक लोक येयल्या बायलो येयल्या म्हणून हांवें तांकां घरा धाडलें सुसेगाद। बरें, कोणे मस्ती केल्या, कोणे सांगून देखून आयकुना, तांकां मार पडला, आमी काय म्हणना, आमी ताजेर निशेध करता सोड। बट नेक्स्ट डे देखून आमी उलो मारलो तेन्ना लोक म्हज्यान पयलो सगळो आशिल्लो पुलीस स्टेशना कडेन, हजारांनी लोक मरे, 6,500 लोक जालो मरे, आरांबोल आनी म्हापसा आनी कलांगूट, पणजे, सांगे पळय, सांगे जावं ते तुजे काणकोण सगळे लोक आयिल्ले, खंयचो एक सेक्शनाचो लोक येवन आशिल्लो। पूण आयज हांव सांगूं सोदता, एंड दीस इज माय चार्ज ऑन द BJP सरकार, I'm not talking on any political प्लॅटफॉर्माचेर हांव उलयना, पूण एज एडवोकेट प्रतिमा कुतिनो हांव सांगूं सोदता, दिस इज अ डायरेक्ट अटॅक ऑन द मायनॉरिटी टुडे एंड इट सॅडन्स मी टुडे टू से दिस, डायरेक्ट अटॅक ऑन मायनॉरिटी। वाय आय से दिस, कोणाचेर केला रे तुमी FIR, चार्जशीट कोणाचेर केल्या रे, वेलेंकर हे कोण, हे तुमकां क्रिमिनल दिसतात, हे क्रिमिनल दिसता रे, आपले जोडटा बायले भुरग्याक वता, हे बाबडे 5 मरे, शी इज बीन इलेक्टेड मरे, हो कोण रे, हो आवाज उठयता म्हणून, सांग्यार आवाज उठयता झुकेगा नाही म्हणून, हेका तुमी फाटी लागल्यात, हो कोण रे, फ्रँकलिन पळया मरे तेका, हे जेल, हो कोण रे, हे बारीक मनशां मरे, बारीक लोक मरे, who believe in St. Francis Xavier, the faithful are come for the protest, irregardless of caste, religion, and I can tell you all there were so many Hindu brothers and sisters, how so many Muslim brothers and sisters, regardless of everything, जो गोंयचे साहेबाक मानता सगळे आयिल्ले, पूण आयज सिलेक्टिव्ह टार्गेटींग केल्लें आसा। बाबू आसगांवकर पयलो आशिल्लो मरे थंय, तेणें निशेध केलो मरे, गोंयच्या साहेबाक हांव वयता, वाव आयज तें ना, आयज BJPचे सपोर्ट करता ते कामील बामील आसा पळय, कावन्सिलर म्हणटा ते BJPचे, ते कामील बोमील तांकां कोणाक काय लागूना मरे, तांचे सेक्शन ना मरे, तांकां चार्जशीट ना, सिलेक्टिव्ह करता तुमी म्हणल्यार तुमच्या मशिनात कोण येता, वॉशिंग मशिनात जे येता BJPच्या ताका सफाई मेळटा, आनी जे येनात तांकां हे 1 alphabet it is with 2, starting with 2 powers. One is my Jesus. When Jesus is there, no weapon can harm us. And secondly is the judiciary. I have full faith in the judiciary. Jesu आणि हांव तुका सांगता ज्युडिशरी वायट इतलें दिसता की अटॅक केल्लो आसा मायनॉरिटीचेर, ह्या लेवलाचेर सरकार आयिल्लो आसा। म्हाका विचारूंक जाय, हांव खंयच्याच तुमी मायनॉरिटींक अटॅक करपाक सोदता, डोंट डू दीस एंड डोंट थिंक दॅट आय वील कीप क्वायट। तुमकां दिसत आसतलें म्हाका त्रास करता,
हॅरेसमेंट कधी आसा. दिस इज सारखे हॅरेसमेंट. 191 section 191 of BNS into bracket 2. What does it say? Riots. आम्ही दंगो केला रे आमचे आम जिपेंग हाडटा काळी बांकार अरेस्ट जावपाचे. आम्ही भियेनात. Nobody can suppress us. At least I am telling. आणि एक सांगता सरकाराक दिसता आसतले हेंका त्रास केले 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 नी दुसरा लोक दुखून भितलो आनी ओगी रावतलो म्हणून जाम जातले म्हणून. जाम जावपा ना. म्हाका खूब मेसेजी आयल्ली आसा. प्रतिमा वी आर विथ यू. वी आर विथ यू ऑन दीस म्हणून. डोंट थिंक दॅट यू आर द ओनली वन. अँड हॅलो नॉट ओनली मायनॉरिटीज कॅथलीक और मुस्लिमांना धाडना हिंदू बरे बरे लर्नड लोकांनी धाडलेले आसा म्हाका व्हडले व्हडले लोकांनी. हे एज आय सेड आनी वी आर द क्रिमिनल्स. टॉप इश्यू. पूण आयज तांकां लज दिसता की काही बाकीच्या लोकांची नांवां इन्क्लूड करपाक. कारण तेवूय लोक गोंयच्या साहेबाक तितकेच मानता. हे आयज लोकां समोर येतलें. हे खऱ्या अर्थान कित्याक म्हाका कितलेशे आमचे हिंदू भावांनी जे म्हजे बरोबर येयल्ले तांणी मेसेज केली मातशे आमी आहले प्रोटेस्टाक आयज आमचेर केस कित्याक ना काय म्हणून आमचें नांव कित्याक इन्क्लूड केलें ना काय म्हणून. म्हणजे हांकां लोकांक दाखोवपाक जाय की गोंयचो साहेब हो फक्त कॅथलीक लोकांचो साहेब म्हणून. आयज 80 लाख लोक ओल्ड गोवा येवन गेल्ले आहा. विजीट केल्ली आहा. मागणी केल्ली आहा. हे सगळें करून सुद्दां आयज 80 लाखांतले कितले लोक हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम आमी गोंयकार आमी एकवटान हिंगा सगळे गोंयांत बरे भशेन चलता आसतना तुमी पर्टिक्युलर सेक्शनाक पर्टिक्युलर कम्युनिटीक टार्गेट करून हो सरकार आनी हे डिपार्टमेंट कितें दाखोवपाक सोदता. सो दिस इज एन सामकें हेडलेस चिकन अशें होम डिपार्टमेंट चलता. आनी हांव चीफ मिनिस्टराक अपील करता की असल्यो बारीक बारीक आतां तुमी पळोवपाक शकता कितल्योश्यो केसो चोरयो मर्डर रेप ह्यो केसो गोंयांत वाडटा. त्या केसीचेर लक्ष दिवपाक सरकारान गरज आसा. सरकार हे केसीचेर लक्ष दिता. सरकार दाखयता की आपूण बाकीच्या गोष्टींनी इंटरेस्टेड ना. आपूण फक्त ह्या लोकांक टार्गेट करप. जे लोक हांकां इश्यू गोंयच्या साहेबाचो ना हांकां इश्यू प्रोटेस्टाचो ना हांकां इश्यू हा की हे प्रत्येक लोक प्रत्येक हांकां टार्गेट करता. आयज म्हाका कळ्ळें की आमी जेन्ना पुलीस स्टेशन आपयल्ले फातोर्डा ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत तेन्ना म्हाका लागलें चार्जशीट म्हणजे तुजेर जावची ना कारण तुवें व्हडलो रस्तो हाडयलो तुज्या अगेन्स्ट आमचे व्हिडिओ कांय ना म्हणून. पूण त्या काबार जाला. सांजच्या 7 वरांचेर तुमी हें डिक्लेअर करता तुमी आउट करता. मात पूण इल्ली लज दवरा मरे. तुमकां लज म्हणटा तुमकां आमी एप्रिशिएट केलें की बरें अरेंजमेंट तुमी ओल्ड गोवा केल्लो आहा. ते करता करता तुमी सांजचे उठ्ठा आमचेर केसो करता. बट तुमी राविल्ले गोंयच्या साहेबाचें एक्सपोजिशन काबार म्हणून हांकांय भंय आहा की गोंयच्या साहेबाची एक स्पिरिच्युअलिटी म्हणटा ती आहा म्हणून. आतां तुमकां एक सांगता आमी क्लीन येतले. आय विल फायट इन द कोर्ट ऑफ लॉ आनी आमी क्लीन येतले आनी तातूंत दाखयतले की आमी दंगे केले ना आमी कोणाक मारले ना बडयले ना उजो गायलो ना गाडी फोडली ना एम्बुलन्स फोडली ना कांय केलें ना. हे करनासतना गोंयकारांक कळपाक जाय की हो सरकार आयज पेजेक लागिल्लो आनी हो सरकार आमकां हें जे तुमी आमकां नोटीस धाडला आनी आमचे चार्जशीट फायल आमच्या लोकांचे तुमी चार्जशीट फायल केल्या ते तो सरकाराक एक विचारपाचें आसा बाबा हे सगळे डिपार्टमेंट आसा न्ही ते बऱ्या खातीर आसा. वायट आसा ताचेर निशेध मारपाक. तर आमकां कळना म्हाकाय कळून येवना आमी कितें वायट केलें आनी हे आमचेर अशी सेक्शनां कित्याक लायले. हे फॉल्स अशें कितें दाखोवपाक सोदता. आमचो आवाज सप्रेस करून तुका कितें मेळटलें. कित्याक हांव कोर्टान जेन्ना वयतलो हांव जस्टिसाक विचारतलो की हे जे आमचे प्रकरण घातले आहा हेंचेर कित्याक ना. हेय इनवॉल्व आहा थंय हेय उबे आहा. म्हणजे तुम्ही सेलेक्टिव्ह म्हणजे आम्ही सोशल वर्कर आम्ही सोशल एक्टिव्हिस्ट आम्ही वायटाचेर निशेध मारता म्हणून तुम्ही आमकां टार्गेट करता काय कितें. आनी ते पयलींसान करीत आयिल्ले आहा म्हूण आमकां खबर आहा. सो आमी हे जे कितें आमचे चार्जशीट घातल्या सेक्शन 191 लागला आमी कितें आतंकवादी आमी कोणाची कोणा सुशेगपेडा करूना कोणाचे हात घालूना कोणा टच करूना इवन कोणा बॅड वर्ड दिवना. खंयी हांवें रस्ते with all the minority MLAs who are there in the BJP today, that if you all have some self-respect, if you have some self-respect for your fellow Goans, you should resign or leave BJP. सोडात BJP, सोडात तो power आणि रावत लोकां मारा. पाचे मरे कोणाक अटॅक करता सिलेक्टिव्ह टार्गेटिंग चला आणि तो दुसरा आणि ते म्हणटा की आय एम अ हिंदू म्हणून. म्हणजे हे कितें. सो BJP सांगपाक सोदता आमी वील नॉट बी सप्रेस.